कशें आसा तुमी? तो आयज ब्लॉग आनी तो किचनातून स्टार्ट करता. ओके, आयज काय ब्लॉग अशें काय ना, एक रेसिपी एक घेवन येयला हांव. ओके, सो काल हांवें सांगलेली मोरी फिशाचे आयज कितें शेअर करतलें म्हणून. सो आयज न्ही हांव हें करतलें मोरी आंबट तीख. ओके, सो हांवें न्ही हांगासर मोरी घेतला फिश. तुमकां जाय जाल्यार तुमी जायते फिश घेवं शकता. ताल्ल्याचे बरें जाता आंबट तीख. ओके, सेम मसाला यूज करपाचे आणि फिश मात तुमकां जायते फिश तुमी घेवं शकता. ओके, सो चडशी न्ही आमगेर न्ही मोरीची न्ही करी करता, सेम लायक चिकन करी भशेन. ओके, नॉर्मल अशें करता आमी, जे आमी बांगड्याचे हुमण बी करना तशें ते मसाले प्रमाणे. ओके, सो आमगे चडशी न्ही मोरीचे न्ही करी करतात, फ्राय तरी करतात. थोडे हांवें दवरला फ्राय करपाक, थोडे हांव आयज आंबट तीख करतले. आणि मम्मीनी हें केलां बांगड्याचें हुमण. ओके, आंबट तीख बरें जाता. म्हणजे आंबट आसता भितर, मातशी गोडी आसता, तिखी आसता, हे तुका तिनी फ्लेवर मेळटा. ओके, सो खूब दीस जाले आमगे करकूच ना आंबट तीख बी. तो म्हटल्यार आयज आंबट तीख करया, शिव म्हणपालो आंबट तीख कर म्हणून. ओके, एकदम बरें लागता. ओके, सो हांवें न्ही सगळें काडून दवरला. आंबट तीखाक कितें कितें लागता ते तुमकां दाखयता, मागीर आमी स्टार्ट करया. ओके, आणि व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. लास्टाक न्ही हांव थोडें नांव घेतलें. ओके, चला. तो हांगासर पळयात मोरी फिश शार्प एकाने बरें हांवें वॉश करून घेतला आनी एकाने हांवें मीठ लावन दवरलां. मीठ लावन दवरूंक जाय, ताका न्ही मीठ बरें लागूंक जाय. ओके, सो हांगासर हांवें मीठ घेतला. हांगा न्ही एक बॉल सायज टॅम्बरीन न्ही एकाने हांवें गरम उदक घालून न्ही सोक करपाक दवरला. आनी हांगा घेतला हांवें 1/4 टीस्पून शुगर. आनी हांगा न्ही एक 1/2 टीस्पून अशें न्ही हांवें थोडेशें विनेगर घेतला. विनेगर घालना जाल्यार न्ही आंबट तिका काय हें ना, टेस्ट ना, थोडेशें घेतला हांवें. ओके, आनी हांगासर पळयात हांवें घेतला हो बावल भरून 2 कांदे कट करून घेतला. आनी आमकां लागतलें हांगा लसूण. लसूण न्ही हांगा एक म्हाका दिसता 7-8 लसूण आहा हांगासर. ओके, आनी 1/2 इंच आलें, सिनामन स्टीक. आनी हांगासर एक 4-5 हांवें घेतला लवंग. मिरयां घेतला हांवें एक 5-6 मिरयां घेतला. आनी थोडेशें हांवें जिरा घेतला. हें म्हाका दिसता 1/2 टीस्पून आहा जिरा. आनी 1/2 टीस्पून हांवें घेतला हांगासर हल्दी पावडर. आनी हांगा घेतला हांवें मिरसांगो एक 10 मिरसांगो आसा. हांवें हांगासर बेडगी घेतला. आमगे चडशी न्ही बेडगीच यूज करता, सो हांवें बेडगी घेतला. तुमी जाय जाल्यार काश्मीरी सुद्दां घालूं शकता, नाजाल्यार काश्मीरी 4 आनी बेडगी 4 अशे 4 घालून न्ही तुमी करूं शकता. सो आमगे न्ही बेडगी हाडटा, ताका लागून हांवें बेडगी घेतला. आनी हांगासर न्ही एक 3-4 एकशे सोलां घेतला. सो इतलेंच लागतलें आमकां आंबट तीख करपाक. ओके, तो चला करया फुडलो प्रोसेस. तो हांगासर न्ही हांवें घेतला मिक्सी जार. आतां आमकां एक पेस्ट करून घेवंक जाय. सो आतां हितून घालता हांव सुकी मिरसांगो, आलें घालता, लसूण घालता, ब्लॅक पेपर, लवंग, सिनामन स्टीक, जिरे घालता, हळदी पावडर. आनी हितून घातला भिजत दवरलेलें आमटाण. थोडेशें उदक घालता. आनी हें न्ही आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. तो हांगा पळयात अशें फायन न्ही आमकां पेस्ट करून घेवंक जाय. बरें फायन पेस्ट करूंक जाय. आनी मिक्सरान तितून उदक घालून दवरलां, हें आमकां यूज करूंक जाय मागीर. ओके, तो चला करया आमी शाक आंबट तीख. तीख न्ही हांव हितून करता. आनी हितून न्ही मातशें मदीं काळें आला. तुमी म्हणटली काळें आला म्हणून. हेजी मम्मी म्हणटा कितें खबर आहा, चुलीर बीन केलें न्ही की आतां उजो आसता पळय, चारय वाटेन लागता उजो, हय न्ही. गॅसीक कितें जाता, मदींच असो उजो आसता न्ही, तितून खंय तें काळें पडटा खंय. सो हांगा न्ही अशें काळें जालां, बरें घासलां तरी पूण तें वचना. सो ताका मदींच अशें काळें जालां. सगळें तशेंच जालां, सगळें जितलें आमचे कडेन आहा पळय मातयेचें आयदन मदींच काळें जालां. सो तितून करता हांव. ओके, कोण तुमी म्हणशात काळें जालां म्हणून, सांगता हांव. सो आतां घालता तेल. तो हांगासर न्ही 3 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो आतां कांदे घालता. सो आतां घालता ग्रीन चिली. हांगासर न्ही 2 ग्रीन चिलीनी अशें लांब कट करून घेतला. हें तुमकां दाखोवपाक विसरलेलें उदक. सो बरें एका मिक्स करा. चड आमकां ब्रावन करपा नाका, एक 2-3 मिनटांनी आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालया मसाला पेस्ट. आनी आतां घालता उदक. सो मिक्सरान न्ही मसाला लागलेले ते उदक घालता हितून. सो बरें एका मिक्स करा.
सो आनीक थोड्या उदक घालता. सो आंबट टिकणी चड दाटूय आसना आनी चड पातळूय आसना. ओके, मिडियम आसता. बरें एका मिक्स करून घेयात. तो हें पळयात परफेक्ट आसा. चड हांव पातळ करचें ना, म्हाका मातशें दाट खूब आवडटा. पळय सो एकानी मातशें आमी न्ही एक 10 मिनटांनी आमी एका शिजोवन घेवया. मागीर आमी फीश घालतले, कित्याक जे मसाला आहा पळय भितर ते बरें कूक जावंक जाय. ओके, एक 10 मिनटांनी एका बरें कूक करया. तो मोरी फिशाक न्ही हांवें पयलींच मीठ लावन दवरलेलें आहा. हेका आतां बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां हितून घालता कोक्कम. सांगा न्ही असं 4 हांवें कोक्कम घेतला. आनी हांगा हाफ टीस्पून न्ही विनेगर घालता. 1/4 टीस्पून शुगर. चवीनुसार मीठ घालता. आतां हेका आनी बरें मिक्स करून घेयात. सो बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां फ्लेम आहा पळय मिडियम दवरात आनी एका बरेंशें आमी खतखतो हाडून घेवया. बरें हें बॉयल जावंक जाय आनी फीश बीन आहा पळय बरें कूक जावंक जाय. पिलो ताका कितें वास सुटला काय? ह्यो पळय न्ही केला हांवें. खंय शीत धरून हांव खंय बोंब मारपा लागलो. कितें केलां सांग म्हाका. कितें तें पडशें तेतून आंबटीक करता. हय पळय पळय बरें खावन सांग मागीर. तें आनी कितें वास पळयता दवर. मडके बरें आनी म्हाका असलें हाडूंक जाय. बरी दिसता. आनी न्ही मडकेन न्ही कितेंय तूं रांद करी बीन हुमण टेस्टी येता. टेस्टी येता खरें ता टेस्टी येता. कितें खावन पळयता राव खावन पळयता ताका आतां जायना. गरम आहा जीव आनी जोडून घेवशीत. सावकाश पळय आं टेस्टींग चालू आसा हांगा. बरें आं आंबट लागता काय ना. तिखट आंबट गोड साखर घातला. तिखट ना रित्वी घातलो खंय. रित्वी खाना का तूं म्हाका. रित्वी घातलो मग रित्वी बरें बरें जाय. असले बिसले खावचो ना तो. ते आमीच खावपाचे. थँक गॉड बरें आला खंय आंबटीक. हय बरें आला बरें आला. हांवें हय खूब म्हाका असं वर्सांनी केला. घरकूच ना. चडशी मोरी हाडात ना आमगेर. चुकन केन्ना हाडल्यार करी नाल्यार फ्राय करता न्ही गे. डॅडी मोरी खूब आवडटा म्हाज्या. मोरी म्हळ्यार जालें. सेम चिकन करी करना तशें करताले आमी. खूब आवडटा ताका मोरी. हय तर हें आसा मागीर थाली आं. शिवनाथ येयलो आनी शिवनाथान तुमकां सांगलें आंबटी कशी जालें तें. आतां हांव खाता. आई लागलें थंयसर आंबटी. आई कशें जाला. बरें आला. टेस्टी आला. टेस्टी आला खंय. ओके आतां हांव खावन सांगता. आनी हें आंबट टीक न्ही नेक्स्ट दिसा पळय दवरलें न्ही टेस्ट डबल जाता न्ही गे. पळय हां उदी सुटलें. टेस्टी आला. बेस्ट जाला. आमी केन्ना करूंक ना फक्त हेजे पयलीं केन्ना हांवें. आमी चड करना हें सांगू तुमकां. पण हें नेक्स्ट डे धरूंक जाय आं. आनी टेस्टी येता. घे खा रे. आनी ते घे. रातच्या खाता खंय. बेस्ट जाला. हाय मग बेस्ट जाला. ट्राय करात. ओके आनी कितें चुकलां की घालपाचें बीन उरलां जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंट करा. ओके जशें म्हाका खबर आहा पळय तशें हांवें तुमकां दाखयलां. ओके सो कितें कमी बीन कितें पडलें कितें चड कितें पडलें जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा. ओके आनी मागीर थाली पळय दाखयता तुमकां. शीत बांगड्याची कडी एक मोरी फ्राय घेतला आनी बांगडो फ्राय. सो बांगडे फ्राय हें आसा आमची थाली. ओके जेता आनी मागीर हांव नांव वाचता. ओके चला. ओके तो चला आतां थोडेंशें नांव घेता हांव. आनी जेवण बरें जालें आं टेस्टी. ओके तो फर्स्ट नांव आसा गीता आमोणकर. असो काळो घेता न्ही. ओके तो फर्स्ट नांव आसा गीता आमोणकर. एस्मी रॉड्रिगीस. नीता गोसावी. एंजेला डिसोजा. डॉली अंताओ. वेरोनिका मेनेझीस. लिझा सोरिना. मॅगी फर्नांडीस. लेटिसिया सिक्वेरा. कार्मिनो कॉस्टा.
मागीर आसा रेमिडियाना रॉड्रिगीज, वेनिता गोम्स, लादीन अल्वारीस, लादीन का आदीन खबर ना, LADIN. मागीर सेल्सिया फर्नांडीस, लिदिया फर्नांडीस, लास्ट आसा अनिशिया ANISHYA. ओके, सो आयज इतलें नांव घेतलां. ना मरे तूं गेल्लो भायर. ओके, तो आयज व्हडले व्लॉग कशें कांय ना, जस्ट म्हाका न्ही रेसिपी शेअर करून आसलेले. ओके, तो रेसिपी शेअर केला आनी कितें दाखयतलें तुमकां. मॅगी ओके, तो आनी सद्या कितें दाखयतलें तुमकां हय का न्ही. ओके, तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आनी कितें. ओके, तो चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.